मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तुमकां सुमेस्तांक देवान दिल्लो एक बरो दीस हांव आशेतां. ह्या वर्त्या दिसा देवाक आमी अर्घां दिवया. ह्या दिसाचो उजवाड पळोवचें भाग ताणें आमकां फावो केला. सर वायटांतलें, विघ्नांतलें, आनवारांतलें, विशेश रितीन कोरोना म्हणल्या पिडेंतले आमकां राखून ह्या घडये म्हसोर जीवन दवरल्या खातीर ताका आमी खालत्या काळजान अर्घां दिवया. प्रत्येक रितीन भावांनो आनी भयणींनो, आमकां कळीत आसा संवसारभर आनी विशेश रितीन आमच्या ह्या भारतांत ह्या कोरोना पिडे वरवीं जायतो लोक कश्टान आसा. जायतीं जाणां कुटुंबाचीं आमकां आज मेसेज करून सांगून आसात, कॉल करून विनंती करून आसात मागोवंक. तर सगळीं आमी सांगाता मेळोन सर्व पिडेस्तां खातीर विशेश रितीन जीं कोण कोरोना पिडे वरवीं अंतरल्यांत कश्टान आसात, जीं कुटुंबां ह्या पिडे वरवीं आजुनूय कश्टान सांपडल्यांत, त्या भावां भयणी खातीर मागया. देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. त्या देवा वरवीं मात्र ह्या करगतावन आमकां सुटका साध्य. तर आतां आंबोरी तशेंच एक थेर्स आमी भेटोवया. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव. हालेलुया. कित्याक जाकात वोवंक फावो जाल्ली. हालेलुया. तो आपणे सांगिल्ले बरें जीवन जाला. हालेलुया. आमा पासो देवा लागीं माग. हालेलुया. संतोष आनी उल्हास पाव अवंक्वारी मोरये. हालेलुया. कित्या सोमी खरोच जीवन जाला. हालेलुया. प्रार्थुया. ये देवा, तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जीवनपणा वरवीं संवसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माये अवंक्वार मोरये मरिफात ससनाचे जिनयेचो संतोष आमकां लाबासो कर म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. आनी आतां एक थेर्स सर्व पिडेस्तां पासत प्रत्येक रितीन कोरोना पिडेन कश्टान आसच्या आमच्याच भावां भयणी पासत मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां नेवा. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमच्या बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमच्या बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमच्या बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमच्या बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमच्या बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले
सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता आमेन. आतां मौनपणी पवित्र मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक आमकां सामी तयार करया. प्रवेश गिताद्वारे ह्या मिसाक सुरवात आमी मागया. चिमेटा काढून खाते पोनी कृपा जोड सुम्या समोर येता ताची कृत्या मोतीत आटोन महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गा दिता ताची कृत्या मोतीत आटोन महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गा दिता Servis porto devam so Rasna sarga so sraso Eka sutrantaच्या संसाराची चाल आपल्या सारक्यान ताणे मनशाक रूपीत के देखून जा की बापूय तो सर्वासो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वड तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो, आयच्या दिसा आमी भाग्यवंतो मातियस आपोस्तल हाचे फेस्त आचरण करता. कोण हो मातियस? जुदास मेल्या उपरांत ताचो जागो भरती करचे खातीर हेर आपोस्तलांनी सांगाता मेळोन मातियास आनी बार्नाबास हांचे मदें सोडती घाल्ली आनी मातियासाक जेजू क्रिस्तान
आपोस्तलांमध्ये एकलो 12 पैकी एकलो जावन वेचून काडलेलो. फकत हुद्दो खाली आसा देखून ताका वेचून काडलो न्ही. मगार जेजू क्रिस्ताक तो जिवंत आसतना तांचे मदें आसले वेळार ताणें केल्ली आसर्यां ताणें केल्ली महत्कार्यां पळोवन ताचेर पातयेणें आसुल्लो आनी ताचो फाटलाव करनासले एकल्याक ताणें विसरलें जेजूक साक्ष दिवच्याक. आनी आज आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा तुमकां हांव साकोर म्हणना हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक इश्टा लागीं हांवें जें कितें बापान म्हाका सांगलां तें सगळें हांवें सांगलां आनी तांणी वचून फळ दिवंक जाय म्हणून हांवें हें सगळें सांगलां. मगाच्या भावान आनी भयणीनो आमकां समेस्तांक जेजू एक इश्ट जावन आसा. पूण जेजू आमकां आपयता तुमी म्हजे इश्ट. ह्या इश्टा खातीर वाडोवंक समयाचो आदार मागया. त्याच प्रमाणे ह्या इश्टा खातीर विरोध आमी कितेंय केलां जाल्यार समयातून बक्षाणें मागया आनी खालत्या काळजान सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तनांत विसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भुरग्यांक सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवाक उंचसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सरपददार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका तीन वाजता तुज्या तोर वैभवा पसत आमी तुका वाखणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुताक सोम्या देवा देवाचे शिळये तूं संसाराचे पाप करताय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र संगती देव बापाचे महिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा सगळ्या मनशांची काळजां तूं वळखताय. भाग्यवान मातियासाक धर्मदूतांच्या समयांत घेवंक तुजे अगणित जाणवय तुवें निर्मेलय. तूं आमकां दिताय त्या आपोवण्याक पाळो दिवन आमचे सगळे चिणयेंत तुज्या मोगाक मनशां मदें गवय दिवंक तूं सामकां चलोवन भर आनी सरकार तुज्या विसलेल्यांच्या समयांत आमकां घे. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समय पवित्रत्वेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी सुमार 120 जण भावार्थी जमो जाल्ल्या वेळार पेद्रू तांचे मदेगांत उबो रावन अशें म्हणूंक लागलो, भावानो, जेजूक कैदी करूंक आयिल्ल्यांक वाट दाखयल्ल्या जुदासा विशयांत पवित्र आत्म्यान दाविदा मरिफात सांगून दिल्लो पवित्र पुस्तकाचो प्रवाद जारी जावचे गरज आसली. जुदास आमचे मदलो एकलो, आमच्या मणियरपणांत ताकाय वांटो मेळिल्लो. किर्तनाच्या पुस्तकांत अशें बरोवन आसा, ताचें घर पणगील पडूं कोणी तांतू बिडार करिना जावं. आनी ह्या भायर अशें बरयल्लें आसा, ताचो हुद्दो आनेकल्याक घेवं. अशें जाल्ल्यान
सोमे जेजूच्या जिवंतपणाची साक्ष जावच्याक एकल्यान आमचे सांगाता मेळची गरज. हो मनीस सोमी जेजू आमचे मोदें भोवन आसलो त्या 6 दिसांनी म्हणजे जुवावन स्नान दिवंक आरंभ केले तवळ तावन जेजूक आमचे तावन उबारून वेल्लो तो दीस पर्यान आमच्या मेळांत आसल्या मदलो जायजय. तांणी दोगांची नांवां मुखार घाली. बारसाबस म्हणटात तो जुजे आनी मातियास. उपरांत तांणी हे परी मागलें, सोम्या सोमेसांची अंतस्करणां तूं जाणाय. जुदासान आपणे विसून काडल्या जाग्याक वेचे खातीर होगडेल्ल्या मणेरपणाचे सेवेक आनी दमदुती वावराक ह्या दोगां भितरल्या कोणाक तुवें विसून काडल्याय ते आमकां दाखय. उपरांत त्या दोगां मदें तांणी सोडती घाली आनी मातियासाचें नांव वयर पडलें. अशें ताका 11 दमदुतांच्या मेळांत भितर घेतलो. देवाचें उतर हें, देवाचे उडपकार. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा. वय सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नांवाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वता. सर्वेस्परा जय जय. उदेंती तावन अस्तमे पर्यान सर्वेस्पराच्या नांवाक स्तुती जावं. 6 जनांगा मदें तोच परमोन्नत अंतराळा वयर गासता ताची महिमा. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा. उंचायेर आपल्या सिंहासनात तो बसला तरी सकला पळोवंक वय सर्गा पृथ्वीचेर दिश्ट लावंक तो भागवता. सर्वेस्परा जय जय. उद्गार. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय. हांवें तुमकां विसून काडल्यात. तुमी भायर सन वसजय आनी फळ दिजय आनी तुमचे फळ शाश्वत उरजय म्हणले खातीर हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांसुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक सांगी लागलो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत राव जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमच्या लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टां बसत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायलें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. तुमी भायर सन वचून फळ दी जाय, उरचें तसलें फळ दी जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागता तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उतर हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमकां सगळ्यांक इश्ट आसात आनी इश्टागतीचो संबंध म्हळ्यार कितें, इश्टागतीचो सांगात म्हळ्यार कितें ह्या विशयांत हांवें सडीत सांगची गरज ना, कित्याक सगळ्यांक इश्टांचो सांगात आसा. पूण इश्टागती विशयांत विचारची जाल्ली थोडी मुळावी सवालां. चिंत्या, तुमकां एक इश्ट आसा. तुमचे मदें इश्टागत सुरू जाल्ली केदळा. तुवें तुज्या इश्टा थंय पळोवचो एक बरो गूण, तुका बरो लागचो एक गूण कसलो, वा तूं तुज्या इश्टा थावन वा इश्टा थंय इश्टाक कितें करूंक शकता, इश्टा पासून कितें करूंक शकताय, वा तुजो तो इश्ट
तुजे खातीर कितें करीत म्हण तूं भात येताय. ही भोव लागशिल्लीं सवालां, ह्या सवालांक दुसरे कोणें जाप दिवंक जायना, आमीच दिवंक जाय. कित्याक ही सवालां आमच्या काळजाची बगणां ती उसारूंक एक वाट. कित्याक इश्टगात म्हळ्यार आनेकल्याचें काळीज जाणा जावचें वा आमच्या काळजांतले आनेकल्या लागीं तें सांगचें, आनी ह्या पासून इश्टगात आसा. आनी आमी जेजूक आमचो इश्ट म्हणटा. जेजू म्हजो इश्ट, जीजस इज माय फ्रेंड म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार जें कितें आमकां गरज आसा म्हणून सांगा, जें म्हणून आमी चिंता तें सांगचे आदींच तो आमकां ती गरज संपूर्ण करता. म्हळ्यार आमी सांगचे पयलीं ताका सगळं कळीत आसा म्हण जालें. तसल्या एका व्यक्तीक आमी इश्ट म्हणटा, पूण जेजू आयच्या वांजेलांत सांगता हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कशें आमी जेजूक इश्ट म्हणपाक येता कित्याक तो आमची गरज पयलेंच जाणा, तशेंच जेजू म्हणटा हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक जें कितें म्हाका कळीत आसा, म्हज्या बापान सांगलां तें सगळें तुमकां सांगलां हांवें. खंयसरी गोट लिपोवंक ना, इश्टगात्यांत गोट नात. तशें जेजू म्हणटा जें कितें सगळें बापान म्हाका कळीत केलां तें सगळें हांवें तुमकां सांगलां, खंयच लिपोवन दवरूंक ना. तर इश्टा मध्ये आनी एका साकरा मध्ये व्हड तफावत आसात. पयल्यान साकोर म्हळ्यार एक कानुनाकाल आसो संबंध, धन्या आनी साकरा मध्ये आसो संबंध तो कानुनाकाल आसचो. म्हळ्यार एक साकोर सेवा दिता आनी त्या देखून ताका सांबाळ दिता, तितल्यार तो मुक्त जाता. ताच्या वयर चडीत कांय त्या मनशा थंय संबंध दवरूंक कोणी वचना. पूण इश्टा थंय तशें न्ही. इश्टा थंय तो संबंध मोगाचो संबंध, आनी ह्या मोगाच्या संबंधांत कानून मध्ये ना, बगर मोग मात्र थंयसर आसा. दुसऱ्यान साकराक घरा भितर सगळ्यांनी प्रवेश ना, सगळ्यांनी ताणें भोवंक जायना, सक्कड कुडांनी वचोंक जायना, सक्कड संगतीक धन्याच्या संगतीक ताणें कान दिवंक जायना. पूण एका इश्टाक घरांत सोडया ताच्या काळजा भितर, मनशाच्या काळजा भितर जागो आसा. त्या देखून जें कितें मनीस चिंता, जें कितें काळजांत तो चिंता, काळजांत कितें आसा तें सगळें त्या मनशाक, त्या ताच्या इश्टाक कळीत जाता. खंयसरी ताका प्रवेश निषिद्ध म्हणना. आनी तिसऱ्यान साकराक धनी पारोत करता, पारखून पळयता. सो समा काम करता गी, प्रामाणीक आसा गी म्हणून पारखून पळयता. पूण इश्टाक तो पारखून पळयना, बगार संपूर्ण तरान ताचेर पातयेणी दवरता. आनी अशें देखून जेजू म्हणटा ह्या फुडें हांव तुमकां साकोर म्हणना, ह्या फुडें हांव तुमकां पारोत करून रावना, वा तुमचेर तुमी प्रमाणीक आसात वा ना ताची गरज न्ही. जेजू म्हणटा तुमकां हांव इश्ट म्हणटा, कित्याक हांव तुमकां पातयेता. पूण जेजू थंय इश्टागात जोडची म्हळ्यार फकत बेश्टी इश्टागात न्ही, थंयसर कितेंपणी त्या मनशा थंय बदलावण जावंक जाय. त्या मनशान जेजू थंय आसच्या मनशान, जेजू थंय इश्टागात जोडिल्ल्या मनशान फळ दिवंक जाय. आनी तें फळ जावन आसा ताच्या अस्तित्वाक एक निशाणी म्हणत, ताच्या अस्तित्वाची निशाणी म्हणत. जेजू थंय इश्टागात आसा मनशाक एक प्रूफ, एक रुजवात म्हळ्यार ताणें खंयची तो फळां दिता म्हणून जावंक पुरो. ताचे थंय दया वाडोवन आसा, वा ताचे थंय संतोष वाडोवन आसा, वा ताचे थंय बळेपण वाडोवन आसा, असले शेगूण ताचे थंय वाडोवन आसा जाल्यार तो मनीस देवाच्या इश्टागातेंत, जेजूच्या इश्टागातेंत आसा म्हूण अर्थ. आनी असली इश्टागात आमकां सगळ्यांक, असले इश्टागातेक जेजू आमकां सगळ्यांक आपयता. आनी आमी सगळ्या खंयसर आमी येता थंयसर जेजू थंय आमी आसा म्हणले अस्तित्वाचे एक निशाणी जावन जियोवच्याक आमकां तो आपोवण दिता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूचे आमी इश्ट वय जाल्यार आमी दयेंत वाडटले. जेजूचे आमी इश्ट वय जाल्यार ताच्या मोगांत वाडटले. जेजूचे इश्ट आमी वय जाल्यार आमचे थंय संतोष वाडटलो. जेजूचे इश्ट आमी वय जाल्यार आमचे थंय बळेपण वाडटलें. असली सर्व शेगूण, असली फळां आमचे थंय उदंड मापान वाडोवन दिता म्हणून जेजूच्या इश्टागात ते वाडोवंक तो आमकां आदार दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया.
को घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो करतो बापा स्वीकार तू करे बापा उदारपणी आम्ही काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता उदारपणी आम्ही काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता घे बापा काणिको घे बापा काणिको काणिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो करतो बापा स्वीकार तू करे बापा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयसोबच्या आदवाक सरस्पोर मानून घेव. बापा सर्व देण्यांच्या दातारा भाग्यवान मातियास तुझ्या दमदूताच्या परबे दिसा तुझी पवित्र सभा तुका भेटयता तें बलिदान दयेन मानून घे आनी बावर्तान तीर राबोवन उतराण आनी देखीन आमच्या भोंवतणच्या लोकांक तुझे सोडवणेचो संदेशकार जावंक तुझे कृपेची गटाय आमकां दी हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती दमदूतांचे बुन्यादीर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गीच्या दळबरां संगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान ओन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराच्या नांवे येता तुका जय ओन सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचे सर तुज्या पवित्रात्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कसमरण ससूंकच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Babarta sugut pergatuya Somi Gesù melo, Somi Gesù melo, Somi Gesù जीवन झाला. हो बावरता सुगुट आम्ही परगडता Sensu nव्याने तलो.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यासुखी वर्गा बराबर तिका प्रिती वोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोस धरून मेल्यात ते आमच्या भाऊ भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माये सांगाती सांजुजे तिचो पती भगवंत दूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोम्यान शिकिल्ले मागणे आता आमी सांगाता म्हणून म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वोत्तम जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्याक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदव्याने महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सगळीं सुवागी. सोम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुम सोम्या भद्रास्रो रक्षक तूं दर दिवसा जिनेजुसा जय दिवसा बेनाकस
कसले संस्कारात चालल्यारी वारे वादाळ भोवती उठल्या रे फांकय उजवाडत येन मुझे तुझे सोम्या बरवसो तुम सोम्या बरवसो तुम सोम्या भद्रास्रो रक्षक तू दय दिवसो चिन्ये सुद्धा जय दिवसो प्रार्थूया. सर्वेस्परा भाऊ काकुळदार बापा, या पवित्र जेवणावर मी आणि भाग्यवान मातियासूचे विनवणेन ह्या तुझ्या कुटुंबाक सदांच तुझ्या ध्यानाने बर आणि जेजू खरेपणे वळखतात असली ताची साक्षीदार आमकां कर. संवसारांत तुझी आणि आमच्या पेल्याची सेवा करून तुझ्या देण्यांचे आणि आमच्या साक्षीपणाचे शुभम पेक आमकां मेळो आणि सर्गी तुझ्या भाग्यवंता बराबर सासणेक उसवाडाक आमी पावो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाळ पुत्रा सोवे औपार मरेक आशीर्वाद दियामकां. भगत कृपेन आमच्या दुआ आमच्या दिसमांतल्यान बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.